MMC गार्बेज प्लांटाक बुधवारा राती लागिल्लो उजो पुराय तरेन पालोवपाक 15 दिसां परस चड वेळ वतलो अशें उजो पालोवपी दळान कळीत केलां। हो उजो वयल्यान जरी पालविल्लो आसलो तरी गार्बेज प्लांटाचो दोनूय गार्बेज डंप अजूनय भितरल्यान धगधगता। ह्या खातीर आतां ह्या गार्बेज डंपाचेर माती हाडून तो कवर करपाचो निर्णय जाला। ह्या विशीं बेरेस्तारा सांजे उपजिल्लोधिकारी, उजो पालोवपी दळ, पुलिशेचे अधिकारी तशेंच थळावो आमदार संकल्प आमोणकार, MMCचे नगराध्यक्ष आनी थळाव्या नगरसेवकांच्या भितर बेरेस्तारा बसका जाली। ह्या बसकेंत हो निर्णय जाला। आमी आतां घेयला सगळे मेळोन उलयले। आमी डेप्युटी कलेक्टर, आमचो फायर स्टेशन इन्स्पेक्टर, तसोच MLA, आमी सगळे कावन्सिलर, CO, चीफ ऑफिसर सगळे मेळोन आमी डिसिजन घेतला की ते कॅपिंग करप। आख्खो ती आहा न्ही आतां रूज लागला तो आख्खी एरिया ती कॅपिंग करप, माती घालप। आमी माती आतां डेप्युटी कलेक्टरान आमी सांगलां खंय माती मेळटली, गॅमन इंडिया आहा माती, थिंगां एक फाटल्यान शेगुंडे घे पावला ते थिंगांय माती आहा आनी दिलीप बिल्डकॉन ते कडेन आमी उलयन माती अरेंज करतली। आनी आमकां एक एक्सकवेटर जाय, पोकलीन जाय, ते काम करपाक आमी 2 पोकलीन अरेंज करतले आनी 2 दिसान हें जातलें काम आनी हो उजो पालोवपाक जातलें। आनी ते म्हणटाय की साहेबानूय सांगलां आमच्या फायर स्टेशनान एक 15-1 मिनट लागतलो। माती अवेलेबल आसा ती काडून ती आतां इमिजिएटली ते कवर करतले। गार्बेज डंप पळय आसा तो फूल कवर करपाचें सोल्युशन काडला। आनीक उजो पालोवपाक आनीक शक्य ना। ओन्ली यू कॅन कवर विथ मड एंड देन द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। अदरवायज आमची प्रायोरिटी जी गार्बेज ती आसता ती गार्बेज क्लियर जावंक जाय, कित्याक इतले जे आयज आमच्या सड्या भागांत जर लोकांक त्रास जाता तो गार्बेजीक लागून जावपाक लागलो। सो आतां गार्बेजीक लागून थंयसर कितलेशे कुत्रे जावं हे ते जे वाडला पळय थंयसर आनी जे लोकांचेर अटॅक करता थंयसून वयता, असली खुबशे इन्सिडंट जाला। सो म्हाका खंय तरी दिसता की एक वायट गजाल जी घडटा गार्बेजीक लागून आनी डे टू डे आमी जर क्लीन केली जाल्यार म्हाका दिसता हो विशय येवपाना। सो तेजे लागून हांव फूल इनिशिएटीव घेतलो, गव्हर्मेंटाचो फूल हेल्प घेवन जे म्युनिसिपल कावन्सिलाक सपोर्ट करूंक जाय तो सपोर्ट करून ती गार्बेज आमची पयली क्लियर करपाचें इन्स्ट्रक्शन सुद्दां आयज हांवें दिल्लेलें आसा।